घेऊया घेऊन आयल्या चिटचट तियात्र रोस्मिताय राखूया. चिटचट तियात्र ही कार्यावळ पळयतल्यांक तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. आनी हांव कॅनडा इशानो आयज आमी आसा पणजेच्या शारान कला अकॅडमी ह्या वस्त्र्यान आनी हांगासर जो तियात्र जावचो आसा तो तियात्र जावन आसा कॉमेडियन कॉस्टीचो ऑल द वे फ्रॉम UK. तियात्राचें नांव भिवपाची गरज ना म्हणटच चलात मेळोया ह्या तियात्राच्या पंगडांक आनी जाणून घेवया ह्या तियात्राची अदीक म्हायती. लेट्स गो. सुरू करता आपल्या पेनाचो पयलो तियात्र भिवपाची गरज ना. इश्टानो आमच्या सांगाताक आसा ह्या तियात्राचो रायटर डायरेक्टर कॉमेडियन कॉस्टी. पयलीं सद्या कॉस्टी बाब येवकार तुका आमचे कार्यावळीन ऑल द वे फ्रॉम UK म्हणटच कित्याक चिंतलें तुवें गोंयांत तुजो तियात्र दाखोवप? गोंयचो तसोच गोंयकारांचो मोग हो काळजान धरूनच हो शो हांव गोंयांत घेवन आयला आनी हो लंडनाक पासून हांवें दाखयला गोंयचोच मोग आनी गोंयकारांचो मोग कसो हांवें लंडनाक हो शो दाखयल्लो आनी लोकांनी वाखाणलो. त्याच खातीर लोकांनी वाखाणला देखूनच हो शो घेवन हांव गोंयांत आयला. भिवपाची गरज ना म्हणटच हो टायटल सगळ्याच्या तोंडार बसलेलो आसा. तुज्या मतीन कसो रिगलो? एक्चुली नांव कशें काडचें कितें करचें तेंच म्हाका सजवं नासलें. एक फावटी निदान पासून हांव न्हिदलोलेच चिंत्तालो कितें करपाचो शो कितें कसो करपाचो हें म्हजें मनांत आयलें एक नांव आनी तेंच नांव घेवन हो शो हांवें फुडें व्हेलो. तियात्रान पयलीं जायती कॉमेडी केल्या म्हणटकच एक रायटर डायरेक्टर जावपाक सोंपें वो कठीण? एक्चुली बेस सुबेज बरोवपाक आनी पूण सगल्यांक इतलें हँडल करपाक ती आगोडाय. पूण देवाचे कृपेन जें हांवें कितें एकेच फावटीन बरयलां आनी तें एकेच फावटीन कितेंच कॅन्सील पासून करिनासतना हो शो स्टेजीर माचयेर हांवें दाखयला. गोंयांत कितले शो जाल्या वो कितले शो मांडपाक? आतां टोटल म्हजे सगळे गोंयांत जाल्यात ते शो 12 जाले. टोटल जावपाचे आसात ते करून 12 कित्याक आनी आमकां रावंकूय मेळोना. 8 तारखेर म्हजो लास्ट शो आनीक 9 तारखेर आमी फ्लाय. गोंयच्या लोकांनी जावं ऑडियन्सांनी तुका कितलो मानून घेतला? भरपूर. पयलेच हांगा सुमार हांव रस्पोनाक नाचता आसतनाच हांव आतां हो शो म्हजो घेवन 12 वर्सांनी लोकां मदें परत आयलां. 12 वर्सांची भुरगीं आतां म्हाका घोडी वळखुची ना. आतां पयलींचोच लोक वळखतात. 12 तो लोक वळखोंक घोडी विसरलो आसतलो. पूण लोकांनी भरपूर मानून घेतलो शो म्हजो बरो एकदम बरो म्हणून. निमाणे सुवातेर जी आमची पळयणारां आसा तांकां तूं एक तुजी मॅसेज कसली दिवंक सोदता? मॅसेज म्हटल्यार म्हजी एकी जें हांवें कितें बरयलां तें भुरग्यां पासत भुरग्यांक एक जागृताय हाडपाक आनीक आमी आवय बापायचो मोग आनी कसो जिखोंक जाय कितें करूंक जाय कशें आवय बापायन भुरग्यां फुडें रावंक जाय सगळी मॅसेज हांवें घातल्या एकाच बराबर. टायटलाचें नांव आमच्या ऑडियन्साक म्हणशी? म्हज्या तियात्राचें नांव भिवपाची गरज ना. थँक्यू सो मच. आपला आणि मोगदान आपल्या मोगदान अरे बोईला झांदा तुझे झांदा हात कायला मरे मागीर तेंड पडून तोचे जगीत मानतो तू तोचे जगीत माझा तोचे हिंगा मुंच्या मुट्टी बेन आजोता बेन आजोता तुम्ही दोन बेन तू काय नाही ब्रेन हारे आणि इकडे चोची चोची याने तोकली मुठाई रे. भिवपाची गरज ना तियात्र आमच्या कॉमेडियन कॉस्टीचो हाचो एक कोडेगांत वांगडी म्हज्या सांगाताक आसा बाब क्रेटो. येवकार तुका आमची कार्यावळीन ह्या तियात्रान तूं एक मेन रोल करता म्हणटच कसो लोकांनी मानून घेतला? लोकांनी मानून घेतला हाचे विलेज शो चड जाल्यात आनी जायत्या जाणांनी
येवन म्हाका मेवला सांगला रोला वयले बरो रोल जाला तेच परी भायरतान येवन 2-3 शो आनी पयला म्हाका लोकांनी आनी ह्या शोआ वयर सांगचें म्हणल्यार खरेंचो एक बरो रोल म्हाका जो मेवला तो मेन स्टोरी मेन बेस्ड आसा आयज काल गोंयचेर कितें जाता ताचे वयर आनीक म्हाका रोलूय बरो लागलो काय कित्याक हातूंत दाखोवंक मेळ्ळें कितें घडटा तें आनीक एक बापायचो रोल करता हांव हातूंत आनीक म्हजी एक चेवडो आसता सो मेन ताचे वयर ती ओके लोकांनी तुका भरपूर रिस्पॉन्स दाखयला म्हणटच ह्या फुडें आतां कितें आसा ह्या फुडलें म्हणल्यार जशें परी हांवें लास्ट टायम सांगलेलें आतां हांव हांगाच आसतलो गोंयांत आनीक येता तितले शो घेतलो लोकांक दिसती पडोवंक ओके सो आतां आमकां इश्ट सिजनाक आनी खंयसर पळोवंक मेवतलो ऑलरेडी जाला बूक स्टार सिजनाक थँक्यू सो मच तुजी जी फॅन्स आसा जी तुका कितली पळोवंक रावलेली जायते जाण आसलेलीं जायत्या जाणांनी वळखोंकूय ना पूण आतां पत्तो पत्तो पळोवन वळखोंक लागल्या थँक्यू सो मच ऑल द व्हेरी बेस्ट थँक्यू कॅन्डिडेट बाय थँक्यू बेबियान जाणाय तूं आज तुवें म्हाका केदो व्हडलो इन्सल्ट केला तो म्हाका अर्जंट काम आसलें कितले फावटी तुका हांवें फोन केलो पूण तूं म्हजो फोन आन्सर करिनासलो आमचे सांगत आसा आमचो एस कॉमेडियन आमचो कॉमेडियन सेली बाब येवकार तुका आमचे कार्यावळीन तूंय एक कॉमेडियन आनी डायरेक्टर आसा तोय एक कॉमेडियन म्हणटकूच आगोड जायते आसता एक तियात्र पोंगोड एकठांय करूंक सोंपें न्हय म्हणटच तुजो आदार ताका कितलो आसा आदार म्हणजे एक्चुली हांव आनी रुस्वानाक तो पयले जायतीं वर्सां नाचले आमी 10 वर्सां सुमार एकठांय बाराबर आहले आमी आनी तेन्ना तो मुगेलो एक बरो फ्रेंड आनी म्हज्या सांगाताक बरी कॉमेडी करतालो उपरांत तो UK गेलो आनी फर्स्ट टायम ताणें एक UK तियात्र बरयलो भिवपाची गरज ना म्हूण आनी तितून ताणें म्हाकाय आमंत्रण केलें आनी हांव UK गेलो आनी हांवें ते गेलो तो शो केलो आनी UK लोकांक जायते जाणां तो आवडलो मानलो कित्याक बरी मॅसेज तितून आसलेली आनी तोच शो तो घेवन आतां गोंय येयला आनी गोंय तेजे टोटल आमी 11 शो केल्या थोडे लंडनचे आर्टिस्ट येयले ते गेले तितून प्रिया काम करताले ते आनी थोडे आमचे गोंयचे फामाद आसा जशे रुस्वानाचे फ्रांसीक देतूय आसा जायते रुजा दे बेनावली हांव आसा बेन आसा जायते चेंजीस आहा आदलो कितें उगडास आयलो जेन्ना कॉमेडियन एक दुसऱ्याक तूं वच पयलीं नाचतालो ताच्या बरोबर परत नाचता म्हणटा पळय जायते परत उगडास येयलो आनी तेणें एक आपल्याचो रोल बरो आमचो आदीं करतालो तो म्हणजे नाकांतल्यान उलोवन तोच रोल तेणें आतां रिपीट केला म्हणजे चेंजीस कोन्न बट उतरां तीच नाकांतल्यान म्हणपाची आनी तेजेर म्हाका कळ्ळें की आमी दोगांनी तो बाराबर जायते केल्ले जायते म्हाका बरें दिसलें दोगांनी आमी जायते 10 वर्सांनी आमी दोगांनी एकठांय जाले म्हूण म्हाकाय बरें दिसलें तो कश्टी मेळ्ळो म्हाका जायत्या वर्सांनी आनी 10 वर्सांनी एकठांय जावप आनी तीच कॉमेडी पळोवन मागीर मातशी लोकां मदें हाडप म्हाका बरें दिसता केन्ना जाय जाल्यार रोतूय तेजे हांव येसले गिराक येता तूं म्हणल्यार गिराक कित्याक काय म्हूण कित्याक मुगेले चेडूं जोग काडो आसता बायलांचो गांव काडा आनी दादल्यांचो चेड काडा गिराक सारकें चड चेड सारकें बोवाळ म्हणटा आपल्या काजार कर म्हूण आनी काजार केल्यार मुगे शॉप बंद पडा तेका लागून गिरायक ओडत मागीर ना जाल्यार गिराक येताले ते चेड येताय 2-3 एक पेन्शन जाल्यार 3 पेंट येताय जोग काडो मॅडम चेडू दिसतानो आमच्या सांगाताक आसा कॉस्टीच्या तियात्राचो एक कोडेगांत कांबो जाच्या तियात्रांनी पयलीं ताणें कॉमेडी केल्या आमचो किंग ऑफ सेंचुरीज किंग ऑफ पॅरेबल्स आमचो बाब रोसफन्स येवकार तुका आमचे कार्यावळीन जशे परी कॉमेडियन कॉस्टी उलयता की तुज्या तियात्रान ताचो भरपूर येसपाव आसा म्हणटकूच तुका आयज तुजोच आर्टिस्ट एक डायरेक्टर जाला म्हणटच कितें म्हणून हांव चड खुशाल कित्याक आमच्या तियात्रांत जेन्ना आमचो कॉस्टी न्हेसतालो तेन्ना ताका ताजी टॅलंट हांवें पळयलेली ताका दुसऱ्याक इमिटेट करपाचे जायते बरे बरे गूण आसात आनी जायते भाशेचो ताणें कॅरेक्टर केलेले आनी एकदम बरो आर्टिस्ट आनी बरो इमिटेट कॅरेक्टर रोल करपी सो आतां तो भायर आसता भायर ताचो तियात्र एकदम बरो गाजला आनी आयलो म्हणटच ताणें म्हाका एक चान्स दिलो एक कांतार म्हणून आनी हांवें ताका ओके म्हटलें तुजें कांतार हातून रिपीट येता म्हणटकूच लोकांनी कसो मानून घेतलो तुजें रिपीट येता म्हटलं लोकांनी मानून घेतलां आसतलें बरें आसा म्हणून मानून घेतलां सो आनी म्हाकाय खुशालकाय भोगता तें कांतार लोकां मुखार दवरून कारण तें जें कितें आतां आमचे मदें घडटा गांव गांवांनी कशे चळवळी चलतात आमी कोणाक
सपोर्ट करूंक जाय तातूंत तें सगळें आसा म्हणटच निमाणे सुवातेर कॉमेडियन कॉस्टीक तुका कितें म्हणून दिसता वो तुका कितें यश आवडूंक हांव ताका बरो हे सावंड येता आमकां आमचे पालकार नवे नवे तियात्रिस्ट जाय तियात्रिस्टांची जायती गरज आसा जर कित्याक आमचे जायते तियात्रिस्ट UK गेलेले आसा तुय पोरजोळटात तोवूय तुवें पोरजोळ्ळा पूण तुवें तियात्र केलें म्हणटच तुवेंच खबर करिनाकात गोंयांत येयात आनी तुमची टॅलंट जी टॅलंट आसा ते आमकां गोंयकारांकूय दाखयात देव बरें करूं थँक्यू सगळे वस्तूंचे टॅक्स वाडयला बिरांत दिसता म्हारगाय मोडपाक तेकल्या सिलिंडर ओजाराक तेकला इश्टानो आमच्या सांगाताक आसा तुमच्या सगल्याच्या आवडीचें पर्ल ऑफ द कोंकणी स्टेज म्हणल्यार ताका सगळींच वळखता आमचे बाय एनी क्वाड्रोस येवकार बाय तुका आमचे कार्यावळीन आनी कॉमेडियन कॉस्टीचो हो तियात्र ताचें एक वांगडी तूं म्हणटच हो रोल तुवें लंडनाकूय तुवेंच केलोलो वय हांवेनच केला तो ओके आनी कितल्या वर्सांनी गोंयां रोल कोता तूं आतां गोंया आतां 6 वर्सांनी ओके कशें दिसता गोंयच्या लोकां फुड्यान गोंयच्या लोकां फुडें एकदम बरें दिसता आदी ताणें म्हाका जायतो मोग दिला तोच मोग ताणें म्हाका आतांय दिला सो सगळीं म्हजी फ्रेंड्स म्हणून लागलीं आनी तूं यो गोंया यो वी आर मिसींग यू सो हांवें चिंतलें गोंया वचून 1-2 रावंड करचे म्हणून हांवें कुयची माती पासून 22 शोज केल्यात आनी ते आमी 3 शो लंडन केल्ले हेचे आमी 4 शो केल्ले लंडन आनी ताच्या उपरांत तो म्हणूंक लागलो एनी बाय आपूण गोंया वता तूं आसतलें हांवें म्हणलें तूं येता जाल्यार हांव रावतां सो ताका रावली हांव आतां आनी मागीर जायते भशेचे तुवें रोल केल्या सिंपती घेवपाचे रोल ताच्या भायर तूं नॅगेटीव रोलूय कोता आनी ताका लागून लोक सारको तुका चड हें करता म्हणटूच तुका जर तर आमी विचारलें जाल्यार इतले वर्साचे तुजे एक्सपिरियन्स तुका कसलोच रोल तुजो चड आवडीचो आसा सगळेच रोल आवडीचे म्हणजे सो स्पेशल म्हण ना तूं म्हाका खंयचोय रोल दी आय पूट बेस्ट इन इट जायतीं नवी कलाकारां जायतीं आमची तुज्या सांगाताक आसा म्हणटकूच तांचो तुजे बारा जावं कोलॅबरेशन तुमचें कशें वता एकदम बरें सगल्यांक आमी सपोर्ट करतात एकामेकाक कितें ती मातशें आल्लीं जाल्यार आमी सांगतात ताका सांगोंक जाय कोणाक कोण आयकता तांकां आयकना तांकां सांगून फायदो ना निमाणे स्वते जी आमची पोळेनारां आसा आनी जी कोण नवी भुरगीं आतां तियात्रांनी नाचता तांकां तुजी मेसेज कितें म्हजी मेसेज इतलीच नवी कलाकारां म्हणून तियात्र पोळे नाचतना रावो नाकात ती आपलो खूब एफर्ट्स करतात आनी तुमी तांकां मोग दिलो जाल्यार ती हे फुडें उचल्या पावंड्यार पावतली आतां आमचें जालें म्हणटूच ह्या फुडें तियात्रांनी आमकां तूं दिसतलें वो UKच्या शारान वो खंयसर UKच्या शारान दिसतली हांव आनीक गोडे हांव हॉलिडेजांनी हिंगा येता तेन्ना गोडे दिसतली आमची जी पोळेनारां आसा जी आयज तुमकां जायती मिस करता जी आमची आदली कलाकार आसा ती आतां पोड्डेसान आपल्या पोटाक लागून वावर करता तांकां तूं कितें मेसेज दिवंक पोळेनारां पळयतात तांकां हांवें सांगलां तशें तुमचो मोग दियात तियात्रिस्तांक आनी तांकां उंचल्या पावंड्यार दवरल्या ती इमेजीस म्हूण तियात्र पळयनासतना रावो नाकात तुमी तियात्र पळयलें जाल्यार ती माचयेर उरतली आनी आज पासून तुमी आमकां तुमचो मोग दिला म्हणून आज पासून आमी देवाचे कृपेन माचयेर आसा थँक्यू सो मच देव बरें तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं आनी तुकाय देव बरें करूं म्हाका जाल्यार दिसोंक ना ताका उगडा सुटतलो म्हणून ताणें केन्नाय तरी हें काम सारकें केलां ताका घर संवसाराचें कूय पडोन गेला तो सकाळचो भायर सरून वेता तो रातचो घरांत भितर सरता ताका पडला फकत आपल्याचे आनी आपल्या कामाचे बस ताका वाडूंक शिकूंक हांवें दिसभर लोकांच्या शेतांनी काम केलें दीस रात हांवें लोकांच्या घरांनी भाशणां घातलीं म्हज्या जिवाची पर्वा करूंक ना हांवें आपोय नासतना लागीं येता दुखोय नासतना किराटी मारता कितें तें सांग आपोय नासतना लागीं येता दुखोय नासतना किराटी मारता दुखोय नासतना किरांटी माता कितें जावपाक शकता वयसा बरें आगोड आहा मुगो हें कितें तें आपोय नासतना लागीं येता आनी दुखोय नासतना
येना तकल्यान आतां ना हेजी जाल न्हू जायना देव बरें करूं थँक्यू सो मच थँक्यू रासकाक ओकमान केला म्हणटा गोंयचो साहेब जायना हुंय म्हणून परशुरामाक मिस्ता हाडपाचे आसा बोंजेजू इगोर्जेन रावून इंडियेक BJP क्रिस्तांवांक दिसान दीस चड चड सोदायता क्रिसमस आमकां करूंक दिनात डेकोरेशन मुर्त्यो फोडटात ऑलरायट इश्टानो आयता आमचे बरोबर आसा आमचे बाय मेलिटा पयलीं सद्याक येवकार तुका आमचे कार्यावळीन कॉस्टीच्या तियात्राचो एक वांगडी तूं म्हणटूच UK हो तियात्र जाला आनी हांगासरूय तुमी एक भुमिका करता जाल्यार तूं भुमिका कशे भाशेन आसा समथींग डिफरंट आहा सदां हांव सॅड रोल करता बट इंतू मिनिस्टरागे भयणी रोल करता सो म्हणजे हाय फाय ऑलरायट ओके लोकांनी कितलो मानून घेतलो बरो आहा तियात्र लोकांक मानून घेतला कित्याक स्टोरी समथींग डिफरंट आहा म्हणजे आमगे घरा गांठयां हांड दोताय तेंचे विस्वास दोताय पूण ते लास्टाक तेच आमचे गात घेवन वयताय तेश करून दाखयला ओके डायरेक्टराक तुज्या वयर कितलो विस्वास आसलो की हो रोल तूं कोत्तेलेच विस्वास आहलो म्हूण तेणें एक्चुली आमकां प्रॅक्टिसान देखून टायम मेळना सो सगळें लास्ट मोमेंट जाला तेका म्हजे खूब विस्वास आहलो तेका लागून या सक्सेसफूल कांतारा म्हणून कितली आवडटा तुका कांतारो म्हणपाक चड आवडटा म्हाका ओके आनी ओपनिंग तूं कोत्ता म्हणटकूच कशें दिसता बरें दिसता म्हणजे लोकां लायक न्हू पयलीं कोणूय चेडूं आनी ओपनिंग म्हटल्यार सो ओपनिंग बरो जाता लोकूय बरो वाकणटा तुमची ह्या तियात्रांत जायतीच चेडवां कलाकार आसा आनी तातूंतले आमचे सिनियर एक्टर एनी आसा म्हणटकूच तुमकां ताचे कडल्यान कितलें शिकोवंक मेळटा तुंय जायतीं वर्सां जालीं तियात्रान आसा म्हणटकूच तें तुमच्या ओन सिनियर म्हणटकूच कसलें कोऑपरेशन तुमचें आसा आनी कशे भाशेन तुमी फुडें वता पयले सुवातेर म्हाका व्हडलें भाग एनी बाये बरोबर एक्टींग करपाक गेल्ला ते तियात्रांकूय ते म्हाका आहलोलें आनी तेगे फूल सपोर्ट आसता मिन्स एश कोन्न कितें मिस्टेक जाली तें बरे भाशेन सांगता तुका एश कोन्न तापयना कितें पयलें एश कोन्न म्हणटा बाये कितें सांगता राग दो नाका एश कोन्न बरे भाशेन सपोर्टीव सारकें आनी आमचे बरा भुरग्यां भाशेनूच म्हणजे आपण व्हडलें म्हणटा एश कोन्न दाखयना खूब सपोर्ट निमाणे सुवातेर कॉमेडियन कॉस्टी जो तुमचो रायटर डायरेक्टर ताका कितें सांगून दिसता कॉमेडियन कॉस्ट्यूम म्हणल्यार तो आमगे बरो पयलीं रुस्वनान आसतालो सो बरो कॉमेडियन सारको जायतो लोक आशेतालो तेका बरो स्टेजीर चोवपाक आनी तेगे कॉमेडी म्हटल्यार समथींग डिफरंट सो तो स्टेजीर येता म्हळ्यार लोक सारको फिवण्यो घालून तेगे उलोवप तें दुसरे भाशेन सो बोत दिसता सारकें जायत्या वर्सांनी कॉस्टी पोतून येयला म्हूण थँक्यू सो मच देव बरें करूं तुकाय देव बरें करूं तुका असला बरो खुशाल जिवीत जियेता न्हय तुवें म्हाका फुडलें शिकप करूंक अमेरिकाक धाडलें एंड सी नाव आय एम बॅक आतां म्हजो सगळो आदार तुका आसतलो मोगान चुसता फुडो कोत्तात केदे व्हडल्या रागाक गुलाब्यान मोग वाडटा रावतो एकामेकाच्या बागात पूण कसलो मोग सोर जायना एके आवयच्या मोगात इश्टानो आयज आमच्या सांगाताक आसा बाब केजी जो कॉस्टीच्या तियात्रान एक विलन ओ कितें म्हाज्यान म्हणून जायना बट ताच्याच तोंडांतल्यान आयकून घेवया तो कसलो रोल करता पळय तो ह्या तियात्रान तुजी भुमिका एक्चुली ह्या तियात्रान जो नेगेटीव कॅरेक्टर आहा तो हांव कोत्ता आनी पयलो एक्चुली आतां लास्ट इयर म्हणटो सांगूंक कांय न्हू पूण एक्चुली पयलें सस्पेन्स अशें दवरलां आनी मागीर कॅरेक्टर उतको जाता जेन्ना इंटरवल पावता थंयसर लोक कितलो हेट करता तुका एक्चुली जेन्ना भायर सरलो एक वटच्यान लोकांची शाबासकी जायती मेवली हो रोल कोत्तगोस कित्याक नेगेटीव रोल आनीक जेन्ना पयलें दिसता की फ्रेंडशिपेन जायतें कितें कपता आनी जेन्ना उदकें जाता तेन्ना सगल्यांक कळटा UK आसतना तुवें रोल केलोलो काय आनी कोण UK आसतना एक्चुली हो रोल दुसऱ्यान केल्लो आनीक गोंया येतकूच अनिल पेडणेकरान म्हाका एप्रोच जालो आनी म्हाका म्हणलो ओके बाबा हो रोल तूं कर आनी तुका सूट जातलो आनी हांवें मागीर हांव म्हटलें मागीर कॉस्ट्यूम आलो स्क्रिप्ट दिली आनी मागीर आतां लोकांनी पळयलें की ऑलरायट लोकांनी मानून घेतलो तुका ना तुजें आखे सेटिंगूच सारकें दुसरेच भाशेन आसा तुजो गेटअप दुसरे भाशेन आसा म्हणटकूच मानून घेवंकूच जावो ऑलरायट ओके निमाणे सुवाते जो आमचो डायरेक्टर आसा ताका कितें म्हणून एक्चुली खूब बरी स्क्रिप्ट बरयला आनीक जावं स्टोरी वाटेन कॉमेडी वाटेन
आनीक कातारांचे वाटेन वरायटी दवरली आसा आनीक एक पुराय पॅकेज म्हणल्यार जाता जी एक्चुली एंटरटेनमेंटाची. अरे मामा नमस्कार नमस्कार. नमस्कार. कसे आसात तुम्ही? आम्ही असंच सुमाराची ये भितर ये. एक मिनिट माई. कितें? मी म्हजी चपला विसरून भितर आलो. बाजूनी ठेवतो. अरे चपला काडपाची गरज ना. तू आमचो गोचोच. आमची संस्कृतीच ती माई. माई एक तुम्ही केक बार रेडी धरली आणि बघ मी टायमावर पाळलो पण. आमच्या सांगात आसा बाय सिएना ऑल द वे फ्रॉम UK. पयलीं सदांच येवकार तुका आमची हे कार्यावळीन. आनीक कॉस्टीचो तियात्र UK पद्देसानूय तुमी तूच रोल करताले हो? सेम रोल करताले आय थिंक करताच. कशे भशेन रोल आहा तुजो? म्हजो आहा पुलीस इन्स्पेक्टर आनीक आय फील एकदम बरो रोल कित्याक म्हाका जावं आहा लायक पुलीस इन्स्पेक्टर जावपाक एंड देन आय गॉट दॅट सेम रोल. Are you an police inspector now? Oh no, I'm not. I'm a Portuguese counselor in UK and Ireland. ओके. जोरी तर आयज तुका लोकांनी तुजो रोल पळोवन कसो मानून घेतलो? People took it in positive way because I don't know the way the posture is and the way I am. It really they said like it really suits me. ओके. तुका कशें दिसता पद्देसान नाचता पळय तेन्ना आनी गोंयांत नाचता पळय तेन्ना? पॉदेसांत म्हणल्यार लोक जायतो जाता बट देन हांवें हिंगा नोटीस केला लायक गांवांत आमकां जायतो लोक जालोलो बट इफ आय गो टू सी इन द हॉल एंड ऑल चडसो लेस पीपल. Since you are on a good post, do you get time to manage with theatres in UK? I don't do much dramas because I work and secondly as a counselor it's my second job. It's not a job as in but it's like for helping for Goan community. That's it basically. Thank you so much. All the very best. आयचो कॉस्टीचो तियात्र तुमी पळोवंक येयला म्हणटकूच ह्या सिजनाक कितले तियात्र पळयले? चार. ओके. हुंचो तियात्र बरो लागलो? सगळेंच बरें. पळोवपाचें उरलें आनी? हय 9 तारखेचो. ओके. आयच्या तियात्राक कित्याक लागून येयला लायक कोणें सांगलां बरो आसा वो कितें काय? कॉमेडियन कॉस्टीक लागून. ओके. तुजो फ्रेंड? ओके. म्हणटा सॅलीक पळोवपाक येयला. थँक्यू सो मच. वालेरीन आयज तियात्र पळोवंक आयला म्हणटकूच ह्या सिजनाक कितले तियात्र पळयले? सद्याक हांवें दोनूच पळयल्या. आनीक तियात्र जंय तर आमी विचारीत जाल्यार तियात्र म्हणल्यार बरो फुडार आसा जायतीं तरणाटी येता म्हणटकूच तुजे फेवरेट कितले जाले? म्हजे फेवरेट सद्याक 4 जाल्यात. आयचो तियात्र कित्याक पळोवंक आयला? तो कॉमेडियन कॉस्टी सारको बरो कॉमेडी करपी. पयलीं पळोवंक वयतालो? हय ताजे पळयतालो तो रोस फन सांगतालो पळयलो न्ही ताका लागून. आनीक फुडें ह्या जी पोलेणारां आसा तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता? हे तुमी तियात्र पळोवंक जाय आनी नव्या नव्या भुरग्यांक तुमी ताका सपोर्ट दिवंक जाय. थँक्यू सो मच. चित्राचें कोणें सांगला बरो आसा पळोवंक जावो असो? आतां कोणें सांगलें म्हाका हो तियात्र आतां आहा तो बरो आहा पळोवपाक पळोवया म्हणून आनी आमकांय उमेद आमी आतां सिनियर सिटीजन न्हू म्हणटकूच आमकां पळोवपाक उमेद दिसता. पयलीं पळयत येयल्या आदी भुरग्यापणार सावन ते आतां देखून हाती पांयांक सावूत आसोसर आमी येतलीं पळोवपाक आमचें कोंकणाचें. ओके. ओके. थँक्यू सो मच. सगल्यांक तुमकां आमची कार्यावळ पळयतल्यांक चडांत चड देव बरें करूं. पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचेर चिट चॅट तियात्र. यो 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 गोंयकारा सांबाळून दवरया आमची परंपरा. प्रुडंट मिडिया घेवन आयल्या चिट चॅट तियात्र रोस्मी दायरा राखुया.